July 15 declared this day as a World Skill Youth Day. It is to celebrate a strategic importance of equipping our young people with skills for employment, decent work and entrepreneurship. The theme for this WYSD is skilling teachers, trainers and youth for a transformative future. It highlights the essential roles of our teachers, trainers and other educators in providing skills to the youth to transition to the labor market. वर्षातले 365 दीस जे आसात तातूंत ते बहुतेक दिन ह्या खातीर ओल्ड डेज आनी टिचर्स डे वगैरे वगैरे सगळे मनयतात आमी. पूण हो जो दीस आसा पळय जसो टिचर्स डे आसा, जसो टिचर्स डे आसा 5 सप्टेंबर, त्याच वरवीं हांव अशें म्हणन की हो जो दीस आसा पळय न्ही तो खंयच्याय प्रांता खातीर खंयच्याय देशा खातीर अत्यंत अभिमानाचो असो दीस आसपाक जाय. कारण आमी सदींच म्हणटात आनी आमी जाणात, अत्यंत जाणीव करून आमी जाणात की खंयच्याय देशाची युवा पिढी जी आसता पळय न्ही ते देशाचो भरीबार मुखार सांबाळपा संबंदी ती ताकद आसता. आनी म्हणून जो दीस जे कुटुंब आपल्या घरांतल्या तरणाट्याकडे लक्ष दिता ते कुटुंब बरें जाता. लक्षांत घेयात. ज्या प्रांता भितर तरुणांकडे चड लक्ष दिलें वता, तरुणांक जाय तें शिक्षण सगळें दिलें वता, जाय त्या प्रकारची स्कील तांची आसा पळय ती डेव्हलप जाता, त्याचे वयल्यान हांव अशें म्हणन की तो प्रांत आनी तो देश आसा पळय न्ही तो समृद्ध जावपाक वेळ लागना. आज सुदैवान आमचे मुख्यमंत्री जे आसात आनी नरेंद्र मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात तांणी संपूर्ण देशा खातीर स्कील डेव्हलपमेंट जे आसा पळय न्ही ते घेतलो, कार्यक्रम घेतलो आनी त्या माध्यमांतल्यान आज म्हाका दिसता की लाखांनी न्ही कोट्यांनी भुरगीं जे आसा पळय न्ही आज देशभर तांकां अशे प्रकारचे हे निवेदन पत्र जे आसा पळय न्ही किंवा हमीपत्र जे आसा पळय न्ही की 12 महिने तुम्ही काम करपाक जाय, 12 महिने तुम्ही शिकून घेवपाक जाय. ह्या प्रकारचे कोट्यावधी भुरग्यांक आज देशभर ते म्हणजे वेस्ट बेंगॉल आसूं, केरळ आसूं, तामिळनाडू आसूं, काश्मीर आसूं, हे सगळे कडेन अशा प्रकारची पत्रां ही दिली वतली. आणि नाही फक्त पत्रांच, ते तरणाटे भुरगीं जे आसा पळय न्ही एक जीवनाच्या नवीन टप्प्याचेर पावल मारता. लक्षांत घ्या. जे आयज मुख्यमंत्र्यान सुरवात करपाची केला आयच्यान हे प्रायम मिनिस्टरचो आशिर्वाद आसा की हे भुरगीं जे आसात शिकून ट्रेन जावन तांकां नोकरी मेळची किंवा तेणी आपलो स्वताचो धंदो करचो. आनी धंदो केलो जाय तो मनीस सदांच फुडें वयता आनी जो पागारी आसा तो तितल्याच लिमिटाचेर उरता. आनी जो हें करता, धंदो करता, बिजनेस करता तो कितलो उंच वचूं शकता, व्हड जावं शकता. हें तुमच्याच हातीक आसा. तुमच्या जिवनाचे तुमीच शिल्पकार आसतात. जरी ते आयज सरकारान तुमकां हे पयशे दिवपाचे केल्यार किंवा 8,000, 10,000, 12,000 जे आसा तुमकां ट्रेनींग पिरियडान हे पयशांचेर रावता लक्ष तुमचें दुसरें आसपाक जाय. आपणाक कशें फायदो जातलो, कशें वतले, फुडें कशें वतले हें लक्ष आसपाक जाय. आनी ते प्रमाणेच आमी फुडें वचपाचें प्रयत्न करपाक जाय. कोण येता सर कांय घेवन येवना, हें सगळें हांगाच मेळोवपाचें आसा. नोकरी जाय आनी कितें जाय, ट्रेनींग आमकां एमआरएफ आमकां डेंजर आसा हांगसर ट्रेनींग दितात, ज्या भुरग्यांक मदत करपाचें काम करतले. आमी प्रयत्न करपाक जाय आमी कशें फुडें वतले. हांव थंय जेन्ना जाणट्यांचे मदीं गेले ते सगळे बावडे जाणटे आसात, अबाव 75, 76, 77, 78. हे बावडे सामके हें जाल्ले आसा. घरचे कोणूच पळयना तांकां. घरचे जे आसात तांकां जे आसात तांचे चले जावं तेची चलू जे आसात ते पळयना अशी तेंची तक्रार आसली. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आमी केन्ना जाणटे जातले, हांव जालो तुमी जावपाक हांव म्हणून ना. म्हणजे लक्षांत दवरपाक जाय केन्ना आमी जाणटे जातले तेन्नाय आमकां भुरग्यांची मदत जाय पडटली. तशें आयजूच सुरवात करपाची. आपले आवय बापूय जे जाणटे आसात तेंकां पूण जे आयज तुमकां देशाचे प्रायम मिनिस्टर हे सगळें ऑल इंडिया हिंदुस्तान ट्रेनींग भुरग्यांक दिवपाचें सुरू केलां. आनी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी हें हांगसर घालां. आतां बाब सुभाष साहेब सांगिल्लें आसा. म्हणजे हें आमी जाय तितलें कितें मेळटा जे तुमचेच पयशे सरकारा कडेन वयतात. सकाळच्यान तुमी उठले नंतर गव्हर्मेंटाक टॅक्स फारीक करता. राज्य तुमी निदर्शन टॅक्स आसता, जेवपाचें खावपाचें कितें हाडटा कितें सगळें टॅक्स आसता. मागीर रातभर मागीर सुविधांतल्यान टॅक्स आसता. पूण लायट सारकी येयना हे सगळे तरेचे टॅक्स आसता हे पयशे तुमचे.
पूण तुमकां कशें तुमचे पर्यंत पावपाचें, तुमकां कशें मनीस घडोवपाचें, हें काम आमची सरकार करता. आमचे प्रायम मिनिस्टरान हें केल्लें आसा, आमचे चीफ मिनिस्टरान हें केल्लें आसा. पूण आमकां जाय कितें, आमचे पयशे आमकां आमचे कडेन कशे पावचे ते सरकारान ठरयचे. सगळे बदले बाब सुभाषान ठरयचे, सगळे बदले बसले आसा तेणी ठरवचे की आमचे मुखार हे पयशे कित्याक आमी सगळ्याच्या फाटीं पे करतात टॅक्स अप टू रातची न्हिदता आसतना बंद जाता. म्हणजे हे पयशे लोकांचेच. लोक आमी सिस्टम जी आसा आमची ती लोकां पर्यंत पावोवपाची. कित्याक कारण की आमी सगळे लोक वचून म्युन्सिपालिटी बसना, पंचायती बसना, एसेंब्ली बसना, पार्लमेंट बसना. म्हळ्यार आमी सगळे आसा आमी निवडून दितात आमचो रिप्रेझेंटेटीव आनी ते रिप्रेझेंटेटिव्हांनी हें सगळें करपाक जाय. जशें आतां डॉक्टर प्रमोद आनी प्रायम मिनिस्टरान ठरयलां की सगळ्या भुरग्यांक आमचे ट्रेनींग दिवपाक जाय. खंयी वचचें वचपाक येता, पूण ट्रेनींग घेवन वचचें.